जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सद्याकाळाचो 15वो आयतार हे मिसाचें बलिदान कोरोना ह्या मारेकार पिडेक वळख जाल्ल्या लोकांच्या भलायके खातीर आनी ह्या कोरोनाच्या धर्मान इगर्जेक वचोंक जायनासलेल्या प्रायवंता पासत खंयच्या गांवांनी युकारिस्तीक बलिदान ना, आमचो क्रिस्ती बाबर्थ घट करच्या इराद्यान ह्या युकारिस्ती बलिदान हांव तुमच्या खातीर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या तेसावां खातीर हांव भेटयतलों. सगळ्या संवसारार देवाचे आशिर्वाद देवन येवं दी. ह्या मारेकार कर्गात थावन देव आमकां आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या कुटुंबाक राखोवन दी, आमकां भलायकेन अखेर स्वास पर्यंत सांबाळून दी म्हणून आमी ह्या युकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. देव आमचो मोग करता आनी तो मोगान आमकां सांबाळटा. देव दिता आनी बक्षिता, मनीस घेता आनी विसरता त्या खातीर तो निसरता. मनशाची अस्कतकाय आनी मनशाचें पातक देवा तावन ताका पयस व्हरता. तर बापा लागीं आमकां राजी जावंक राज्य केल्लो पातकां बोगसूंक देवान दिल्लो जावन आसा आमचो सडवंदार सुमी जेजू क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आतां आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरावन वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Krista
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे सालिंत क्रिस्ती भावार्थाचेर हाड वेता ते पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता ते धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझी सवे पवित्र तुझेपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रावदीच्या पुस्तकांतले वाचक. सर्वेस्पोर असे म्हणता, कित्याक जसे पावस आनी भर मळबादावन पडटात आनी ओपयाक बी दिवंक आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतू किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ल्या शिवाय फाटीं वचनात. तसे म्हज्या तोंडांतली भायर सरता ते उतर निर्पळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बागात म्हजी कुशी फाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. थोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. पृथ्वीची तूं भेट करताय, तिचेर पावस पडटाय, सुभापणान तिका सुफळ करताय. देवा तुज्या वळानयांनी उदकाचो अभाव ना. भूंय भिजोवन दाणी काडूंक तूं फर्मायताय. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. भूंय कसलली भुमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय. तांतल्या वळ्या उदकान मोव करताय. दर सपाट करताय, ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भवा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते मोहिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण आमी आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ल्या देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेबंद स्वातंत्र्याची वांटेली जातेली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येता त्या येण्या बरी सगळे स्पश्ट आपले हर एक रचने सोवें आजून पर्यंत कश्ट दुखीचे हुस्कार सुस्कार सोड आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृष्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक
गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदळा लाभत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता देवाचें उतर हें देवाचे गुणगान देवाचें उतर क्रिस्त तो ओंपी जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळटा सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर सोडलो लोक सकड वेळेर उबो रावलो तो वळो जेजू वपारीनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो ताणें म्हळें एक वंपी वंपूंक भायर सरन गेलो तो वंपताना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन थंय खेलें हेर थोडें चड माती नातलेल्या कडपी सुवातेर पडलें हांगा माती वयल्या बारस आसलेल्या वरवीं बेगीनच तें किरललें पूण सूर्य उदेवन येताच तें करपलें आनी ताका पाळां पुठोवंक नात देखून तें सुकोवन गेलें हेर थोडें खांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी खांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फोडो दिवंक पावलें थोडें 100 वांटे थोडें 60 आनी थोडें 30 तुमकां कान आसात जाल्यार आयका उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले तूं तांचे लागीं वपारीनी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गीच्या राज्याचे गुट समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना जाचे लागीं आसा ताका बरोवन ओमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांयच ना ताचें आसलेलें सैत काडन व्हरतले देखून हांव तांचे लागीं वपारांनी उलयतां कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते खाण दितात तरी तांकां आयकना वा समजना अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसाया प्रवादेचो प्रवाद तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोवचें ना दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण ह्या पोरजेचें काळीज दाड्डें जालां तांचे कान दाट जाल्यात आनी दोळ्यांक पडलां दांपण नंतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें तांच्या कानांक आयकतें तांच्या मोतींत समजतें अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतो पूण बागी दीस आसलेले तुमचे दोळे आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान सतस हांव तुमकां सांगता साबार प्रवादी
आनी बागेवंतू तुम्ही पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुम्ही आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना तर ऐका तुम्ही ओंपियाचो ओपारीचो विवर जो कोण राज्य विशयांतलें उतर आयकता पूण ते मोतींत व्हरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी दिवसार येता आनी तेच्या काळजांत ओंपलां तें काडून व्हरता कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करी येता पूण ताचें तें पाड रोमानांतले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बोलीन तें चीर दिता आनी फळां वीण करता तो कांट्या झटकुठा मदें पडलेल्या बिया बरी शिकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करी येता तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळा तुका सुम्या जेजू जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो आयची वाचपा आयकतना आमकां एक हायलायट जाता प्रमुख म्हणून दिसता कितें म्हळ्यार देवाचें उतर कशें जैत दिता देवाच्या उतराचो स्पर्श आमचे ते कशें बदलावण हाडटा आनी देवाचें उतर कशें तें वाडटा आनी देवाचें उतर आमकां कशें जैत दिता त्या विशयांत आयची शिकवणूक देवाचें उतर किर्लजय जाल्लो जागो खंयचो आमचें हितालगी देवाचें उतर किर्लजय जाल्लो जागो आमचें काळीज ह्या काळजांत देवाच्या उतराक आमी जागो दिजय ह्या काळजांत देवाच्या उतराक आमी जागो दिजय तर मोगाच्यो भाव भयणीनो आज ही वाचपा आमी नियाळया ह्या मातेवाच्या वांशालांत ही एक ओपार जेजू आमकां विवरण दिता सबार ओपारी आमकां तें विवरण आमकां समजोवंक या आमकां अर्थ करूंक आपोवणें दिता पूण हांगा ह्या ओपारेंत जेजूस विवरण दिवचें आमी हांगा पळोवं येता हाचे पयले वाचपातावन आमी नियाळ करचो जाल्यार पयले वाचप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें हांव वाचवर 50 आनी 5 ओळ दातावन 11 सबार पावटी हें उतर आमी घेता रेतेरिनी वर्ड ऑफ गॉड टॉक दितना देवाचें उतर आयकतना पूण आज परत एक फावटी आमकां ह्या आयच्या लितुर्जींत नियाळतना कितें संदेश दिता पळोवया इजाया प्रवादी आमकां सांगता सर्वेस्पर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपियाक भी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात पळया तो खंयच्याक कंपेर करता सोमा करता देवाचें उतर पावसा बरी बर्फा बरी कित्याक तो पावस कितें करता की म्हळ्यार ओंपियाक बी दिवंक जेवतेल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयता आज तें देवाचें उतर आमचें जिवीत भिजय जाय आमच्या काळीज म्हणल्या जाग्यार आमी ओंपी जाय आनी ती सुफोळ करतात पावस आनी बर्फ धरती भिजोवन भुंय भिजोवन सुफोळ करतात देवाचें उतर आमचें तें सुफोळ जाय तातूंत किर्लोवंक लायतात
आणि हे केल्ल्याशिवाय पाठी वसानांत म्हणजे ते बर्फ तो पाऊस बेश्टे पाठी वसाना तशेंच देवाचे उतर परगट केल्ले ते बेश्टे पाठी वसाना ते ताजो फळ दिवनूच देवा ते पाठी वेता त्या खातीर आमी दिवची सुवार्ता फळ 100% दिता म्हणली खात्री आमच्या थंय आसा जाय म्हणजे थंय आसा मग भाव भयणीनो तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता उतर पळया प्रवादी सांगता सर्वेस परस्य म्हणटा पळय हें देवूच सांगता आणि त्याच देवाच्या पुताच्या तोंडांत तोंडायची ओपार आमकां मेळटा म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटी येना निर्फळ जावन ही बसवण्या फाटी येनात बगार म्हजी कुशी पाळटा देवाचें उतर देवाची कुशी पाळटा त्या खातीर तुम्ही देवाचें उतर वाचताना नियाळटाना प्रसंग ऐकताना देवाची कुशी पाळटा आणि जे कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता ज्या कारणा खातीर हें उतर हांवें धाडलां तुज्या कुटुंबांत तुज्या जिवितांत तें सगळें करता मग भाव भयणीनो पळया देवूच उलयता आमच्या लागीं आज केदी व्हरती ती उतरां आणि आयचें अंतर्गीत तातूंय घेतलां उतर आज वांजलाचें थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले म्हण आमी आयकलें ताजे उपरांत किर्तन 60 आनी 4 आमी गायलें कित्याक देव प्रितुमेची भेट करता तो पावस दिता प्रितूम भिजयता आनी आमकां आशिर्वादान भरता ताचें उदारपण ह्या प्रितुमेचेर आमी पळयता आनी आमकां तो गोरवां बोकड्याचें हिंड हें सकट दिता आनी आमकां संतोश करता हुमाड्याच्या गायनांनी आमी जियोशें करता पळया देवाचें उतर गॉड्स वर्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग देवाचें उतर आमकां आशिर्वाद हाडटा तेंसाच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सान पावलो रोमागरा बरयल्या पत्रांत सांगता आमकां ह्या काळार कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्यात कश्ट सोसूंक मेळटाना आमी कशें जियेजैगी म्हणून हांव चिंता आयच्या ह्या प्रस्तुत परिगतेक हें देवाचें उतर बारीक सोंपें जावन आमकां दिसता सान पावलो आमकां ही शिकोवन दिता पळया ह्या काळार आमी सोंसतावन ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता पण ह्या काळार आमी बघचे कश्ट मुखार आमकां मेळची ती महिमा ताका सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता आपल्या भुरग्यांची महिमा देव क्या दाडा उगडापी करीत म्हूण सगळी रसना वडत्रेगान राखून आसा सगळी रसना राखून आसा थंय सगळ्या सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय बगार तिका तशें खाल केल्ल्या देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां तरी सृश्टेक एक बुरवोसो आसा आमकां एक बुरवोसो आसा नेचर सृश्टी क्रिएशन हॅज होप बुरवोसो आसा आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वातंत्र्याची वांटेलीन जातली म्हूण तिचो बरवोसो पळय आज सृश्टी विशांत आमच्या पापा साहेबानच परिपत्र पाठोवन आमकां सांगलां सृश्टीची जतन घेया जावं पुरो विविध दियेसीसीचो जावं पुरो हांवें पळयलें कोडयाळ आनी सबार दियेसीसीच्यांनी हो एक ध्येय तांणी घेतला कित्याक ही सृष्टीचो पोस आमी करी जाय सृष्टीचो मोग आमी करी जाय सृष्टीची जतन आमी घेय जाय कशें देवाच्या कुशे प्रमाणे नाजाल्यार ही सृष्टी रिएक्ट करता आमकां प्रोटेक्ट करना आनी बगार तिका तशें काल जाल्ल्या देवाच्या कुशे वरवीं तें जालां तरी सृश्टीक एक बरवोसो आसा आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटून देवाच्या भुरग्यांचे महिमेंत स्वतंत्रताची वांटेली जातली म्हूण तिचो बरवोसो जेजू सांगता नवो सर्ग नवो आकाश नवी पृथ्वी हेच कोणा देवाचे आशीर्वाद कित्याक प्रसूती पुढे येतात त्या येण्या बरी सगळी श्रेष्ठ आपल्या हर एक रस्ते सगळे अजून पर्यंत कष्टां दुखींनी हस्कार उस्कार सोडण्याचा म्हूण आमी जाणाव आज पळय ह्या एटॅका द्वारे कोरोना द्वारे सगळी सृश्टी हस्कार उस्कार सोडण्याचा मग भाव भयणीनो आमकां आज एक हे कर्गा द्वारे
सुमार एक ब्लॉक जाल्ले बरी जाला आम्ही ते पॉझिटिव्ह जाऊन घेवया सगळी सृष्टी मात्र नाही पवित्र मनसू प्रथम फोड म्हणून घेतलेली आम्ही आमच्या सगळ्या कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोन आज आमकां कितें जाला पातकांचें गुलामपण सडलां संवसारार पातकाचो बरो सडला मनीस देवातावन पयस गेला त्या खातीर सांग पावलान सांगची उतरां न्हीज जावन आमकां ती सोंपी जावन आसात आमच्या सगळ्या कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोन देवाच्या भुरग्याचे दत्तपण आमकां खेदाळा लाभत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारताव अंतस्करणी आमी सुस्कारताव एक भितर आटे बिटे आसात आमकां ती आशा आसा अंतस्करणी आमी सुस्कारताव आनी खंडिती देव आमकां जैतेवंत करतलो म्हणली खात्री आमची जावन आसा मग शुभो भयणीनो आयच्या वांचलाक आमी येवया वांचल आमी सविस्तार जावन आयकलो त्या वांचलाची अखेरीची उतरां आमकां जेजून दिवची शिकोवणूक आमी नियाळया जेजू अशें आरंभ करता तो वळू जेजू ओपारींनी सबार संती तांच्या लागीं उलयलो ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपूंक भायर सर गेलो ओ ओंपी म्हळ्यार देवूस जेजूस ताचें उतर आज ह्या संवसारार ओंपलां हे ओंपलां मनुश्य भाव भयणीनो ओंपुल्लें तें रुता जावंक आसा रोमोवंक आसा किर्लोवंक आसा किर्ला जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत तें आमी मानून घेवंक आसा धर्तेन तें स्विकार करूंक आसा जर तर धरती तिरस्कार करी जाल्यार तें बी किर्ला ना आमी म्हणटा ते सगळो गादोसू आवनू बी दिवना सगळी म्हजी बुयस आवनू किर्लो ना कारण त्या धरते थंय कितें म्हणी मिस्टेक आसा ह्या जाय पुरतो पावस ताका मेळोवना जाय पुरते आशिर्वाद ताका मेळोवना आनी हांगा तो सांगता थोडे तो ओंपुल्लें बी कितें जाता की म्हणून तो सांगता ताच्या उपरांत तो शिसांक ह्या ओपारीचो अर्थ सांगता तरी निमाणी ओपारीचो अर्थ आमी घेवया आनी आमच्या जिवितांत आमी तो स्विकार करया तर ऐका तुमी ओंपियाचो ओपारीचो विवर जो कोण राज्य विशयांतले उतर ऐकता आज आमी प्रगट करता ते उतर ऐकता पूण ते मोतींत वरिना थोडी कितें म्हणटात पाद्र्या भाव सरभाव भारी बरो आसलो सांगली एक दोन उतरां सांग म्हळ्यार अय्यो काय या गुतुला तांकां म्हाका उडास आसा हांव दियोकोन जावन आसतना म्हजो अभिकार आसलो बरो अभिकार म्हाका मेळिल्लो आनी तो म्हाका शर्मावाक भारी प्रोत्साह करतलो आज हांव शर्माव दिता जाल्यार ताका हांवें देवाक अर्गां दी जाय काजाराची दोतोर त्या दाड आमच्या काजाराची दोतोर न्ही बरी नातली ह्या साकानच काणगे जाय आसली हांव दियोकोन जाल्ल्या निमती तो म्हाकाच थोडे पटी 10 दीस एक हप्तो अशें खाण घेवंक म्हाका ताणें ट्रेनिंग दितलो हांव शिकल्लो आनी अशें म्हाका तो प्रोत्साह दितलो आनी शर्माव दितना तो म्हाका भारी एप्रिशिएट करतलो आनी म्हणटलो हांव बरो आसलो तो पॉयंट इम्प्रुवमेंटूय दितलो आनी एक पटी हांवें शर्माव दिलो एका रेतेरींत जाल्या उपरांत सुमार दिसा उपरांत ती जोडी म्हाका एका पेस्ताक मेळ्ळी आनी ती म्हणूंक लागली फादर तुमचो शर्माव बरो आसलो म्हाका भारी खोशी जाली कोणें आमकां पाद्र्याक हांव बरो आसलो म्हणटना असो खोशी जाता नॉर्मल मनीस ताचे उपरांत नेक्स्ट टायम म्हाका आनी एक 8 म्हयने उपरांत आनी एका पेस्ताक मेळ्ळी दोगांय जोडी फादर तुमचो शर्माव बरो आसलो ओके मागीर खोशी जाली सो बारी एक वर्स जाल्या उपरांत हांव तांच्या DSCक वेता आसतना तेय मेळ्ळी म्हाका तेन्ना हांव पाद्र्याक जाल्लो म्हजो दियोकोन जावन पाद्र्याक जाल्लो फादर आमी आनीक उडासी सारना तुमचो शर्माव हांवें चिंतलें तो एक तांकां सवाल करया म्हणून हांवें सांगल्या शर्मावांतलीं एक 4 उतरां म्हणी तुमकां उडास आसा जाल्यार की पॉयंट्स सांगा म्हणे आनी ती कितें म्हणाली म्हणटा फादर तुमचो शर्माव व्हिडियोर बरो आयला फादर हांवें शर्मावन दिल्लो जिणये खातीर तांणी तो व्हिडियो तुतू सोडला आज हांव जावं पुरो दिव्यवाणी लायव्ह युट्यूबाचेर दिता तो दिता आमच्या जिणये खातीर म्हाका भाव भयणीनो हांगा देशान जाता म्हाकाय तुमकांय सकाळांक जो कोण उतर आयकता मदींच वरिना ते कितें जाता की म्हळ्यार मेरेर पडलेल्या बिया बरी हांव हडलेंतावन आयिल्लो आमकां कृशी करतल्यांक गोत्त आसा आतां थोड्यांक भुरगीं गल्फांत वाडल्यार युरोपांत वाडल्यार
मेर म्हळ्यार गोतू ना तांकां तुम्ही खंय युट्यूबार न्हय तुम्ही फोटो काणून दाखयचो या गावाक राज्य काडटाना दाखयचें थोडे फुटी बरें राज्यार गावाक येवचें एक्सपोजर दिवचें बारी बरें व्हडलेशें वातावरण भुरग्यांक कळचें मेर आसतली आमी कितें करताले हांव कोसताले हांव आनी मेर करताले हांव हें बी ओमताना तें ओंपूंक एक कला आर्ट म्हणटा आमी सगळ्यांक अशें उडोवचें न्ही बी तें ओंपूंक एक ताका कितें म्हणटा तालेंती जाय सगळ्यांनी ओंपूंक जायना म्हाका ओंपूंक कळूंक नातलें कोसतलो लुंवतलो बडयतलो या कितें म्हणटात नेज लावचें हें पुरो करता आसलें ओंपूंक म्हाका कळीत नासलें ओंपूंक म्हजो बाबू शार केन्ना तुमी ओंपतात ते ओंपची स्टायल आसा रीत आसा इल्लें कितें जाता तें मेरेर पडटात इल्लें भायर पडटात आनी जेजू म्हणटा उतर घेतलेली मेरेर पडलेल्या बरी कितें जाता दिवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलान तें काडटा आमी आयकता हांव थोडे दीस एक हप्तो ओके एक हप्तो जाल्यार प्रमपेटाची शिमटी वांकडी परतून पडलें हांव रेतेर गेलें हांव पाव पात्रावाची रेतेर भारी बरी आसली त्या दिसा बायबल हातान खाण गेलो 10 दिसा उपरांत बायबल कोणशाक गेलो परतून पेट्याची शिमटी वांगटीत अशें भाव भयणीनो मेरेर पडल्या बरी पळय म्हाकाय तुमकांय सगळ्यांक जेजू सांगता मुखार सांगता देव साराक ते येडे कितें म्हण आमी परतून फाटी येता कडपी सुवातेर पडलेले बी सांग पुरो ओमतना थोडे कडेन गादे असतात गाद्याच्या बगल्यान कडप आसता कडपार पडटा ना गाद्या भितर कडप आसता आमी ते सोडटा आनी ते आमी ओमता कडपार पडलेले बी कितें जाता कडपी सुवातेर पडलेले बी उतर आयकल्ले परस संतोषान ताका सरी करियेत संतोषान घेता ताका सरी करियेत संतोष देव म्हजो थोड्यांक खंयच्या आयकल्यार संतोष तांकां कितें जाता पूण ताचे ते पाळ रोमनांतल्या वरवीं थोडोसो काळ ते उरता कडपार पाळ रोमना त्या खातीर आज कडपार पडलें उतर आमच्या जिवितांत कडप म्हळ्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात पूण ताचे ते पाळ रोमनांतल्या वरवीं थोडोसो काळ ते उरता उतरा पासून कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांगता अय्यो आमकां कित्याक उक्त्यान पुरशांव जायचे आसले आमी कित्याक बॅनरां घाली जाय आसली कित्याक बी जाय आमी पुक्केला न्हय देवाच्या उतरा खातीर आमी रावोंक आमकां सकत आसा गी बावार्थ आसा गी आमी आसा भियोंक पुरो जेजू सांगता भियेनाकात हें म्हणजे तकली दिवन वचचें न्हय पूण आमकां जाणवाय दिल्या आमकां देवान भक्त दिल्या भावार्थ दिला उतरा पासून कश्ट दगदणी उठत जाल्यार आमकां कोत्ता आसा आमच्या थोड्या जीएससीनी थोड्या वर्सां धाड जाली कश्ट आयले सबार कडेन भायर वचून कश्ट आसले पूण आमी तवळ कशे रावल्या हांवें पळयलां थोडे बारी धैर्यान रावले थोडे भियेले थोडे पुकेला जाले ते घडयेन सांडटा तर देवाच्या उतरांत आसल्यार आमी ते सांडिना जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या बोलीन ते चिरडिता आनी फळावीण करता पळय थोडे उतर आयकतात सबार कडेन रेतीर आयकतात सबार जण येतात आयकतात पूण संवसाराची राठावळ पळय आज थोडे म्हणटा फादर म्हाका मिसाक घेवंक जायना ल्हान क्रिस्तांव समुदाय घेवंक जायना मागीर आमकां मागण्यो करूंक वेळटा म्हाका भाव भयणीनो देव तुमचो 24 hours विसारना एक वर विसारता उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाच्या बोलीन ते चिरडिता संवसाराची राठावळ हा संवसाराच्या राठावळीन पडला न्ही धनाची बोल म्हजे कडेन पयशे आसात म्हाका काले उणे आसा उणे आसले क्रेतेर गे हाज पळय संवसारांत पोर एकल्या एक्टरान सुइसायड केलें पयशे नातले गे ताच्या कडेन आनी एका बिझनेसमॅनान सुइसायड केलें पयशे नातले गे ताच्या कडेन मोगश भाव भयणीनो धन दिरवे न्हय क्रिस्ता कसं देवाच्या उतरा कसं आमी धन दिरवे करून घेयचय तवळ आमी जैतेवन जातले त्या खातीर आज संवसाराची राठावळ धनाच्या बोलीन म्हाका चिरडी लागी म्हाका अडसी लागी आज म्हाका फळावीण केला गी तो कांट्या झडकुटा मध्ये पडलेल्या बिया बरी आज आमी आयकलें उतर कांट्या झडकुटा मध्ये पडल्या बरी शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेले बी खंयचे तें उतर आयकून मोतीन व्हरतेल्या जरी करी येत पळया हांगा गरजेचें उतर ताका सांगचे सुवार्तिका फाटल्यान धांवनाकात सुवार्ता फाटल्यान जेजू फाटल्यान तुमी धांवा शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेले बी उतर आयकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करियेत तसो तो फळ दिता कितें करता तो घरा सकाळी सांजे रोजार करता मागण्या करता बायबल वाचता
आनी तो निरंतर सक्रामेंताच्या जिवान मिसाक वेता, सात जाल्यार सदांनी ती मिसाक वेता, तेर्स करता, ल्हान क्रिस्तांव समुदायान तो एक्टिव्ह जाता, पिरगज कुटुंबांत तो एक्टिव्ह जाता. सबार जाणांनी हांवें पळयलां तांणी बावतिजम मात्र घेतला, पिरगज कुटुंबान एक्टिव्ह जावन नात, मिसाक ती वसानात, ती जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जायनात. एक फिरगज कुटुंब तेय देवाच्या उतराच्या आदारांत आमी एक जाल्ल्या करीत आमी देवाच्या राजाक वेचिनाव. तर मग अशें भाव भयणीनो, आज फोड दिवचो व्यक्ती काळजांत उतर घेता. आज आमी तें उतर काळजांत घेवया. एकलो 100 वांटे दिता, एकलो 60 आनी एकलो 30. उतर सगळ्यांक मेळटा, विविध नमणीन आशिर्वाद जावं पुरो. थोड्यांक 30 वांटे, थोड्यांक 60 वांटे, थोड्यांक 100 वांटे. ते देवाचे आशिर्वाद. ते आशिर्वाद आज आमी घेवया. आमची काळजां मनां उक्ती करया आनी हो दीस हो काळ आमकां देवाचें उतर स्विकार करून बारी बरो काळ जावन आसा. देवाच्या उतरा भितर आमी रिगया, आमी जैतेवन जावया. तेंच देवाचें उतर आमकां आशिर्वादीत करूं दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, अगणित का कुळदारा तुका अर्गां होगलापांनी वाकाणी दिता. तूं मोग जावन आसाय. आज तूं इसाया प्रवादी मुखांतर उलयलोय. तुजें उतर परगट जाल्लें उतर निर्फळ जावन फाटी वचना. आज ह्या कश्टाच्या काळार ह्या आयतारा तुजें उतर हांवें परगट केलां. ही लितुर्जेंत वांटेली जाल्ली भेटोवंक आयलेल्या सर लोकांचेर आशिर्वाद घाल. आमचें उणेंपण तूं भुक्षी. सबार फावटी मेरेर पडल्या, कांट्या झाडां मोट्या पडल्या, कडपार पडलेल्या, बरी आमी जियेल्या. तें उतर आमी मोगान घेवंक ना, तकलेक व्हरूंक ना, जिरोवन घेवंक ना, काळजान जागो दिवंक ना. आमकां भुक्षी. आज तुजी दया आमचेर देवून येवं दी. ही हर एक वाचपां आमी वाचली, आमकां सुडका आशिर्वाद बेसांव पेकोवन हाडून दी. मग शुभाव बिडीनो, तुमी शिकंत बेजाराय दूख सक्कट जेजूक समर्पण दिवया. तेच जेजू क्रिस्ताचे सक्तेवत बुडवत महिमेवन नांवांता. हें परगट केल्लें उतर तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद बेसांव पेकोवन हाडूं दी. तुमकां हे मारेकार करगातावन राखोवन तुमकां संरक्षण दिवं दी. ताचे सोडवणेचे आशिर्वाद तुमच्या भुरगेपणाचेर कुटुंबाचेर देवून येवं दी. टच देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड. तुज्या उतराचे स्पर्श तांकां जावं दी जेजू. जेजूच्या सक्तेवन बुडवून महिमेवन नांवांत हांव मागता. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आमी करूया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर असणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलो स्पूत तो, सर काळा आदी बापात हांव जल्मला, देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताच्या वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार्थ हांव तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुतात हांव निपसला. बापा आनी पुता बराबर थाकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रावाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्यानो, आमचो सर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यांच्यो गरजो स्विकार करता, तर आतां आमची मागणी ताका आमी भेटोवया.
आमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा फ्रांसीस, सर बिस्पांक, याजकांक, धार्मीक भावा भयणींक तुजे कृपेन भर. तांच्या मुखेलपणात पवित्र सभा देवाच्या उतरान संवसाराचे कोटेपण नाश करची, शांती समाधानान भरिल्ली जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांक तांचे जबाबदारेन तिरासण आसूं दी. आमच्या देशांत आसच्यो बेबिरांतीचो उजो पालवून दी. धर्मामध्ये जातीकाते मदलो अंतर नाश जावन दी. अशें मोगा मायपासान जियोचे भाग आमचे जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेन कश्टतल्या आमच्या सर भाव भयणीक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुतान कुर्सार सोंसलेल्याची देख तांच्या दोळ्या मुखार आसूं. तांचे कश्ट सोसूंक तांकां सोंसणीकाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबां तुज्या उतराची बरी सुवात जावं देत. शांती समाधान राजी संधान सोंसपेरेत मागण्याचे जिवीत आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दी. सर संध्यांक बरे कुटाम रासच्या वावरांक एकवटीत दवर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांक खरो मोग मागण्यातय आसक्त लाभोवन दी. सर आमच्या भुरग्यांक बरें क्रिस्ती जिवेत फावो ते शिकप, बरो फुडार फावो जावं दी. फुडारान बरी समाज रुपीत करचे तसली ती जावं म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तांनी तुझे उतर आयकून पेल्याचे सेवे मुखान 100 वांट्यांनी फळ दिवचे तसले आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या खासगी त्या सामा खातीर मागता आसतना कोरोना ह्या मारेकार पिडेवरवीं वळवळच्या लोकां खातीर आमी मागया. कोविड-19 पॉझिटिव्ह जावन क्वारंटायनान आसची गूण जावन दीत म्हूण आमी मागया. हे मारेकार कर्ग संवसारांत बेगीन पयस वेच्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबांत कसली त्या सामां आसात ती समर्पण एक घडी बरो मौनपणी आमी मागुया. सर्गीच्या बापा, आमची मागणी तूं स्विकार कर. तुजें उतर आयकून ती जिणेन पाळचें भाग आमचें जावं. बरे सुवातेर 100 वांट्यांनी फळ दिवचें तसली जिणी जावंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्मेचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा
उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व कळे आणि सर्व तळे जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुझ्या गणित पदवेचो आधार दिलो पूण सोडवो नामा मनशांची आमच्या सारख्या एकल्यानच करी मनशान उगडयलेली इश्टागात तुझी जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुझ्या मोगाची तातूं अधिक परजळटा महिमा तुझी देखून त्या जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुझे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरकार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. बापा कोरस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुझे ताव न्हू जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंत ती ताव नसतम ते पर्यांत तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी ही सुमी घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत हतकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या उडासाक खरात. बवडतसो घुट पर गोठुया बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरण असो तुझ्या अनंबरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडणे स्वामी मुक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान
हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बोरो आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंको निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान थो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मे भोव भाग्यवंत अवकार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मुन्यारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातेल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवोशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाठाई. सुमिये जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमीची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती
ह्या शेळीच्या जिवणाका पहिल्यान ती सुभागी सम्या तुझे विद्यार्थी मगा कवाना तुझ्या उतरानस मगा भलायकी मिळते क्रिस्तची कूड आणि रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांभाळू मोगळा जेजू आज आमच्या काळजान आत्मीक रुपीन तूं आयलाय आमी आमच्या घरांनी अंतुळणारा साव तूं आमचो मोग करताय देवाचें बी 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी आशीर्वाद करून सगसो देव तूं जावन आसाय हें देवाचें उतर आज तुवें आमकां वांटलाय तर आज प्रगट केल्लें हें उतर हें युकरिस्ताचें आशीर्वाद आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर आमची अस्खतकाय बोगसून आमकां बुडवून कर हे युकरिस्ताद्वारे कुडीची मोतीची भलायकी आमकां फावो कर सर पिड्या शिड्यांतले माऱ्याकार कर्गांतले आमकां तूं राखोन व्हर तुवें राखोन व्हरच्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाक तुका सुमिया जेजू महिमान तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू ह्या भुरग्यांनी आत्मीक रिती सेवलो युकरिस्त तांकां कुडीची मोतीची भलायकी फावो करूं दी भावार्थान मागण्यांत थीर करूं दी अखेर स्वासा पर्यंत भावार्थान जियोंक तांकां बोड मेळोवन दी जेजूच्या नांवान प्रार्थुया
स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेऊन तुझे जिवीत आमच्या भितर अधिक अधिक वाढो. हे आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वी. सर्वेस्पर तुमचे सभे असो. सर पदवेदार देव कणवाळेन आपला आशीर्वाद तुमचेर घालू आणि सडवण दिवटी जाणवेची वळख तुमकां फावो करू. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसू आणि बऱ्या कारणांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां करपा दिव. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरू. आणि सर पदवीदार देवासो, बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदा आसू. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.